सो तुम्ही पळयतात की ईडीचो वापर फक्त ऑपोजिशन पार्टींक धमकी दिवन तांकां बीजेपीच्या विरोधांच्यान काडून आपल्या सायडीक घेवपाचो हो एक षडयंत्र करपाचो एक प्रयत्न चल्ला. जशें सांगलें पंजाबा बरोबर गोंयचें इलेक्शन आसा आनी तुम्ही आज जी न्यूज आयकली ती म्हळ्यार बाब दीपक सिंगला जो आमचो गोंयचो एक सहप्रभारी आसा आनी बरो वर्सा गोंयान काम करता आमचें संघटन बांदपा खातीर. ताज्या दिल्लीक आनी गोंयान दोन कडेन रेड जाली आज. सेम इशू ही खंयची तरी ओल्ड केस जी ऑलरेडी क्लोज जाल्ली एक निमित्त काडून ईडी ताच्या घरा पावले आनी आज दनपरा ताका अरेस्ट सुद्धा केल्लो आसा. बिकॉज डेफिनेटली तांणी ताका सांगला आसतलें तूं आमकां जॉइन जा. दीपक सिंगला सामको देशभक्त मनीस, आम आदमी पार्टीचो कट्टर कार्यकर्ता, ताणें ना म्हटलं आसतलें म्हणून सांज पर्यंत ताका अरेस्ट केलो. आमी आज जे हांगा बसलात न्ही, हांव ह्या प्रमोद सावंताक आनी भारतीय जनता पार्टीच्या तांच्या सेंट्रल लिडरशिपीक सांगपाक पळयता, आमी जर भिल्ले जाल्यार आज हांगा बसचे नाशिल्ले. आमकां तुमची कसलीच भंय ना. हांव आज स्पेशली एकूच गोष्ट तुमकां सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रमोद सावंताक, गोंय सरकाराच्या मुखेलमंत्र्याक आनी आमच्या देशाच्या पंतप्रधानाक सांगपाक पळयता, तुमकां जितलो प्रयत्न जाता तितलो प्रयत्न करात. पण गोंयान तुमचें जें सरकार आसा, भ्रष्टाचारी सरकार आसा, तें सरकार पडल्या शिवाय रावचें ना. आनी ताज्या खातीर जें कितें करपाक जाय आमकां, फाल्यां एका टायमार जर आमच्या जिवाची आहुती दिवपाक पडली जाल्यार ती सुद्दां आमी दितली. पण हें गोंयचें सरकार, फुडलें सरकार हें भाजपाचें आसपना हाची गॅरंटी आम आदमी पार्टी घेतली. आनी वी वील डू एव्हरीथिंग फॉर दॅट.